ह्या संवसारांत मनीस जियेत आसतना ताचें जिवीत एक पैन. हातूं पैन करनासतना तांतल्यो वाटो भोववाशीर. ते वाटेर आशा निराशा, जैत सोलवोनी, उमेद शेळेपण सदां बांदलेली बुती. ह्यो दोनी संगती समजून संवसारी पैन केल्यार मात्र मनशा जिविताक तृप्ती लाभता. असल्या जिविताक फकत दूख निराशा मात्र न्ही, बरवो सोय आसा. ह्या कुर्सा वाटेचो नियाळ आमच्या दिसपडत्या जिणेक एक प्रेरण जावं दी. कश्ट, दूख, मरण असले ल्हान कुरीस वोवंक आमकां कुमक करून दी. आमी सिरसिल्ल्या मोरणा कोंडांत कुसान आसतना फारीकपण आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबांत बोगसाने, धर्मा मदें द्वेश आशिल्ल्या आमच्या समाजींत मोग, राग आशिल्ल्या आमच्या पेल्यांतय सोंसणीकाय रुपीत करूंक ह्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणांत वांटेली जावया. पयलेच तेसाव जेजूक मोरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या मनशाच्या रगताक हांव जबाबदार न्ही. हाचें रगत तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्याचेर आसतलें. अशें जिविताच्या जीवदातार सोम्याचेर पिलातान मरणाचें फर्मान वाचलें. अळे पाताक आदारतानाच तिका आमी धरलें. तूं कितें म्हणटाय सांग. हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार ही स्त्री कोण म्हूण जाणा जातो. तुमचो मेस्त्री पातक्या संगी खाता जेवता, तांचो सहवास तो कित्याक करता. तुमच्या पैकी पाताक नातुल्लो पयलें फातर मारूं. पूण पाताक आसुनी कितले आनी तिचे फातर हांवें आनी तुवें मारूंक ना. कितले बावटी पिलाता बरी हात धुवन आबाल्यांचेर, गरीब, नित्रांनी, बळ नातल्यांचेर अपराधाचें फर्मान हांवें वाचूंक ना. मोगाळा बापा, जायते पावटी आमच्यो सुखी दांपून दवरूंक, पेल्याची जर्ती करूंक आमी फुडें सरल्या. आमचे थंय पाप आसुनी पेल्याच्यो सुखी दाखोवन दिवंक आमी फाटीं सरोंक ना. अशें आमी हेरांचेर अपराधाचें प्रमाण थांपलां आनी वाचलां. हे आमच्या सुखेक आमी बोगसाने मागता. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार. दुसरेच तेसाव जेजू कुरीस घेवन समकता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. एका बोकऱ्याक कासायाक कान्याक व्हरचे बरी ताका वन गेले. पूण ताणें ताचें तोंड उगडूंक ना. संवसाराच्या पातकाचें वोजें कुशे मनान ताणें वेंगलें. मरणाचे हातेर कांदार घेवन जिविताचे देणे लाभचे वाटेर तो समकालो. मरणाचे निशाणी जिविताचे हातेर जावन रुपीत केलें. कोणेंगी आदारलेल्या सुखीक कोणाकी शिक्षा. आमी सबार पावटी हेरांक तांचो कुरीस व्हावोंक कुमक करच्या बदलाक तांची आमी निंदा केल्या, केळकुळा अवमान केला. आपणाकी पिडा, कश्ट, सलवणी येतली म्हूण सबार पावटी आमी उण्या समजणेची जाता आनी पेल्यांचो कुरीस व्हावोंक आदार दिवंक मुखार सरनासतना वास्तविकपणाक कुड्डे जाता. कुर्साद्वारीच मनशा जिविताक शाती. कुर्सा मुखांतरूच मनशा जिविताची मुक्ती म्हणलें सत समजून घेवंक आमी फाटीं सरल्या. सोम्या
आमचे कुरीस कितले भरादीक ते जाल्यारय मोगान स्विकार करूंक आनी आमच्या जिविताचे अखेर पासून ते व्हावोवंक तुजे बळ आनी कृपा आमकां दी म्हूण मागता सोम्या काकोळत आमची कर सोम्या काकोळत कर सदैव माये मागता उपकार खंयचाय गाय म्हज्या काळजाक तिसरो तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदा पडटा आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता आबळे पळय तुजो देव कुर्सा पंदा सगळे रचलेल्या देवाक एका रुखाच्या कुर्साची जडय जड जाली की कितें ना तुज्या पातकान बलिश्ट देवाक नित्राणी केला तुजो देव तुका उखलूंक सकला पडला तुका जिविताच्या जरीक पावोवंक तो उडटा आनी जिविताचो रस्तो भरादीक कुर्साच्या वजना सांगाता चलता मोगाळा जेजू म्हज्या दिसपरत्या जिवनांत जायते समस्या येतात तेन्ना हांव बरवसो सांडून समस्याच्या वसनाद्वारे सकयल पडटां कसो तूं उठून फुडें सरलोय गी तशेंच हांव पडटना निराशी जायनासतना बरवशान उठोवन जिविताची पावलां मुखार मुखार काडूंक जाय आशिल्लें बळ दी सोम्या काकोळत आमची कर सोम्या काकोळत कर मागता उपकार संते संते काळीज मुझे कुर्सा मेल्ल्या जेजूचेर तेसांव जेजू ताच्या आवयक भेटता आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार आवय पुताची भेट काळजा मना पापसूंचें दृश्य आबळे सोम्याची चरणदासी तुजी कुशी पळोवंक सदां दादोशी भरलेली गर्भेस्तीन ती पूण उठ आनी धांव बेतलेहेमाक नेंतो बाळतो पूण गे आनी पळ इजिप्ताक धाकटुलो भुरगो तो आनी आतां वच परत फाटी नजरेताक म्हज्या बापाच्या कामांत हांवें मेतेर जावचे तुमी नेना आसल्यात समजनातली जाप पूण तिणें हे चड संगती काळजान जगोवन दवरल्यो आमच्या बापा मागण्यांत मरये बरी तुजी कुशी जाव म्हूण मागता उतरांनी मात्रगी वा मरये भशेन करण्यांनी मोगाळ्ळी माये जशें तुवें तुज्या पुता जेजूक देवाची कुशी करूंक शिकोवन आध्यात्मीक वाडावळींत चडीत महत्व दिलोय गी तशेंच आमच्या आवयांनी तांच्या भुरग्यांच्या आध्यात्मीक वाडावळींक चडीत गमाण दिवंक देवबिरांतेन वाडोवंक प्रेरण दी अशें आमची भुरगीं केवळ कुडीन मात्र न्ही आसतना जाणवायेन कुरपेन आनी देवबिरांतेन वाडाशें कर सोम्या काकोळत आमची कर सोम्या काकोळत कर ते माये मागता पंचवेस तेसांव सिरेनाचो सिमाव जेजू कुरीस वावयता आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता उबार तुजे दोळे आनी भोंवतणी पळय आयकतात तुका कळवळ्याचे उले राव एक घडीभर राव स्वार्थी कोट्यांतले भायरे मनशाकूळ म्हणल्या विशाल सरोवराचेर एक दिश्ट लाय हांव तानेलां बुकेलां हांव विणगो आसां हांव पिडेंत आसां ही कणवळ्याची उतरां तेन्ना तूं आयकतलोय म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें सिरेनाच्या सिमांक तें जालें म्हाका आनी तुका कित्याक जायना सिरेनाचो सिमांव म्हाका आनी तुका कित्याक मेल फंक्त जाय नजो मोगाळ्ळा जेजू न्हिदलेल्या म्हाका उठय काळोखांत आसलेल्या म्हाका उजवाड दी स्वार्थांतलो म्हाका भायर काड
हेरांक बरेपण करच्यांत सोम्या म्हाका समाधानाचे हातेर कर. हेरांनी म्हजें बरें करच्या बदलाक हांवें हेरांक बरें करूंक, हेरांनी म्हाका बरें आदार दिवच्या बदलाक हांवें हेरांक आदार दिवंक, हेरांनी म्हाका कुमो करच्या बदलाक हांवें हेरांची कुमो करूंक, हेरांनी म्हज्या घरा येवच्या बदलाक हांवें हेरांच्या घरा भेट दिवंक, हेरांनी सांगच्या पयलेंच हेरांच्या कुमकेक पावोवंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकूत आमची कर. Sumia kakoldam shikar. Sudei mai magta upkar. Sudei khali tuमच्या कुसामरला जेजूचे. सवेंच तेसांव वेरोनिका सोम्याचे मुखामोल पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. वेरोनिकाची दयाळकरणी सोम्याच्या मुखामळाची कानीक. तो आयिल्लो पुताक हार्ट ऑपरेशन खंय, 2.5 लाख रुपये खर्च जातात खंय. रीण विचारी लागलो. तो पयलेंच दुबळो. रीण दिल्यार पाटी मेळटात गी. रीण दिवंक जायना म्हूण पाटी धाडलें. हांव शीद आयली गे. शेजारी एक्सिडेंट जावन पडला. साक्स दिवंक गेल्यार उपरांत कोर्टा फाटल्यान धांवचें कोणें. मेल्लो गेलो. आमकां जीव आसल्याचे मागीर ते जीव ते खातात. कितें सिस्टर जाताय तेय मदर तेरेसाच्या मेळान. सकाळीं 4 वरां उठोंक आसा. तांची हांची सेवा करूंक आसा. रातीक पळयलां बायंक दिसाक उडानाका. हांवें सांगचें सांगलां निर्धार तुका सोडुल्लो. पूण ते वेरोनिका सोजेरांनी पाटी लोटतानाय मुखार पावलां मारूंक लागलें. हेरांच्या बिरमोतीन भरले ते उसवळीत दोळे, मोवाळायेन भरून हेरांक उत्तेजीत केल्ले ते वोंट, तांचे ते परसळीत मुखामळ रक्तान आनी धुळीन विद्रूप जाल्लें. वेरोनिकाचें काळीज बिरमोतीन कोसळ्ळें. कोणाचेंच गण्य करिनासतना ते उठले आनी धैर्यान चल्ले. नाजूक तुवाल्यान जेजूचे मुखामळ पडसळीत करूंक तिणें पुसलें आनी आपले सोम्याचे मुखामळ त्या तुवालाचेर कंसलें. मोगाळ सोम्या, तुज्या नांवान आमी जर पेल्या बरें करता तर आमकां ताचो प्रतिफळ बिलकूल सुखसो ना. एक कोप शेलें उदक पेल्या दिल्यार ताका 100 वांट्यांनी प्रतिफळ तुवें बसयलें. जो कोण आस्त्या तोंडान दिता ताका दोरत्या मापान मेळटा म्हूण तुवें दिल्ल्या ह्या बसवणेचेर भरवोसो दवरून आमच्या भावा भयणींच्या गरजांक पावोवंक, तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसोवंक जाय जाल्ले बरें आनी उदार मान दी म्हूण मागता. सोम्या काकूळ तामची कर. Sumia kakoldam shikar. Sudei mai magta upkar. कंसे गाय कळी तुमच्या कुसार मरल्या जेजूचेर. 7वें तेसांव जेजू दुसरे पावटी खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. दुसरे फावटी जेजू आमच्या पातकांद्वारी खुर्साच्या वजना पंदा. जेजू परत्यान उठून मुखार वेता. कित्याक ताच्या मतींत हांव आनी तूं आसां. देखून तो उठता आनी मुखार वेता. म्हाका आनी तुका तें सासणीक इनाम जावन आसचें अमर जिवीत दिवच्याक मेटां काडटा. मोगाळा जेजू, तुज्या दोळ्या मुखार तुजो शेवट सारको तुका दिसतलो. पूण हांव संवसारी जिविताक लाबदोवन म्हजो सर्गेचो शेवट गैरो गैरो जावन आयला तशें भोगता. म्हज्या दोळ्यांक शाय मांडल्या. जेजू, म्हज्या दोळ्यांक मांडली कवळां तूं काड आनी म्हजें क्रिस्ती जिवान सारकें स्पिरितान जियोंक जाय आशिल्ली कुरपा दी. सोम्या काकूळ तामची कर. Sumia kakoldam shikar. Sudei mai magta upkar. कंसे गाय म्हज्या काळजान कुसार मरल्या जेजूचेर. Oscar, Oscar,
आठवेस्तेसांव जेरुसालेमच्या श्रेयांक जेजू बुजायता. आमी तुका नमस्काराने प्राणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. मार्सेल, तूं एक विचित्र मनीस सायबा. तांणी तुका इतलें दूर साल्यारी तूं तुजें बरें काम करून सासायलें. पाप ती दुबळीं, तांकां 2 पावटीच्या पेजेक गत ना. आसूं दी, ती बरी जावं दीत. वय, आज ह्या संवसारांत एकामेका बुजवून दिवची गरज आसा. आमचे कश्ट दूख एकामेका वांटून घेतना, आमच्या कश्टांनी एकामेका बुजयतना, आमचेच कश्ट हाळू करूंक आमी प्रयत्न करता. आपणाचेच कश्ट वर्ते म्हूण चिंतिनासतना हेरांचे कश्ट समजून तांच्या गरजांक पावतना आमकां आमच्या कश्टा दुखाची विसर पडटा. जेजू, तूं कुरीस वयतना तुजे संगी आशिल्लीं साबार जाणां तुका बुजोवंक प्रयत्न करतलीं. पूण तूं तुजे कश्ट विसरून तुका बुजोवंक आयिल्ल्यांक तुवें बुजवण दिली. तुजे बरींच आमी बुजवण दिवची मनशां जावंक तुजो आदार दी. सोम्या काकूत आमची कर. णवेस्तेसांव जेजू तिसरे पावटी कुर्सापंदा पडटा. आमी तुका नमस्काराने प्राणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्याच्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आमच्या जिवितांत येवची निराशा देवा लागीं वेची वाट दामता. पूण जेजूचें तिसरें पडणें हाचे दार दांपिना. जिविता शेवट ताचे मुखार आसा. जेजू पडलो पूण लढलो ना. जिविताचो शेवट जोडूंक उठलो आनी फुडें गेलो. जेजू, तूं पडलोय, परत्यान पडलोय, आनीकय पडलोय, पूण तुवें सांडलें नाय. सगळें तुजें बल आरावन बारादी कुर्सा तुवें परत वेंग मारली आनी पातकांचें वजें कालवाड दोंगरा पर्यंत वावयलें आनी आमार जिवीत आमकां फावो केलें. कुर्सायल्या जेजू, माया मोगाच्या जिवितांत वांटे कांटे आसल्यारी, जिवितांत कितलेंय त्रास आसल्यारी, निरासपण भोगल्यारी, जिवितांत कितलेंय भोगल्यारी हांव उरतलो आनी तुजे संगी आमार जिविताक मेटां काडटलो. सोम्या काकूत आमची कर. धवेस्तेसांव जेजूचें आंग वस्तूर काड विघ्न करतात. आमी तुका नमस्काराने प्राणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सगळो संवसार ताणें रचलो आनी ताका तो सोबीत दिसलो. प्रकृती सगळी भोव सुंदर ताणें रचली. 5व्या रंगान ती सजयली आनी ती आकर्शीत जाली. सगळें सबयलो रचणार. आबळे हांगा जाला काली आनी विनगो. जेजू, आज मनशा जिविताक गौरव उणो जाला. मनशा कूड एक विकची वस्त जावंक पावल्या. आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी आमच्या कुडीच्या मेळेपणाक आमी कारण जाता मात्र न्ही, हेरांच्या कुडीकी गौरव दिवंक शकना. आमची कूड देवाचें मंदीर. हातूंत देवाचो आत्मो जियेता म्हणलें मनीस विसारला. जेजू, आमच्या पथकांचें फारीकपण दिवंक तूं विनगो जालोय. बऱ्या क्रिस्तांव मौल्यांनी आनी शेगुणांनी आमकां नेसय.
आमच्या पातकांचे विणगेपण दांब सोमया. सोमया काकूत आमची कर. इकरावेस्तेसांव जेजू कुर्साक किळयतात. आमी तुका नमस्काराने प्राणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता. जीव दितल्या हातांक किळे, समेस्ताची दुकां पुसले हात ते, हर एकल्याक आपोवन गूण केल्ले हात ते, सदांच बेसांव दिवंक उबारलेले हात ते, पातक्यांक वेंग मारले हात ते, वस आनी पाताक आदारी नाका म्हूण समाधान दिल्ले हात ते, शिसांचे पांय धुल्ले हात ते, आनी आतां पळय त्या हातांक मारल्यात किळे. देवाची बरी खबर परगटूंक वापारलेले पांय ते, पातक्यांक सोदून झरल्ले पांय ते, म्हाका बक्षी म्हूण उमो दिवन ते लायले पांय ते, आतां त्या पांयांक मारल्यात किळे. जेजू आमच्यान बरें करूंक जायना जाल्यार हेरांच्या बऱ्यापणान आनी बऱ्या मनाक आमी आडकाळ जायनाशें कर. हेरांक उपकार करूंक आमकां थांक नातल्यार हेरांक उपाद्र करनाशें रावोंक कुर्सार उमकोळच्या जेजू आमची मोत उजवाडाय. सोमया काकूत आमची कर. सुम्या काकू तुमची कर. सदैव मागीर मागता उपकार कसंय कालीस म्हणजे कुर्सा मेरल्या जेजूचेर. 12 जेजू कुर्सार प्राण सोडता. आमी तुका नमस्काराने प्राणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता. तुझ्या बगेन कुर्सा जीव मेलो, जिवी दिवंक आयलो जीव मेलो, कुर्साचे मरण मेलो, नालिसायेचे मरण तो मेलो. तुजे खातीर आनी मुजे खातीर तो मेलो. वय म्हजे खातीर तो मेलो, म्हाका जिवीत दिवंक तो मेलो, सर्गाचे रास म्हाका दिवंक तो मेलो, बापाच्या घरा म्हाका व्हरूंक तो मेलो, म्हाका देवाचे भुरगे करूंक तो मेलो, देवा सांगाता ससनाच्या ससनाक हांवें रावोंक तो मेलो, म्हज्या पातकांचें मोल दिवंक तो मेलो. सोमया काकुल्त कर. मागता 13 जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या हातान दितात. आमी तुका नमस्काराने प्राणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता. वर्णूंक जायना आमच्या कोणायच्यानी त्या आवयचे वळवळे आनी कळवळे. कोण समजोंक सकत मरये मायेचे काळजाचे बले. माय हांव वेता बापाच्या कामाक वेता, ताचे मिसांव करूंक वेता, म्हाका बेसांव दी, तुजी कुशी जावं पुता. त्या दिसा बडव्याक दिल्ली भास तिच्या उगडासाक आयली. जायत पुता वस, बापाची कुशी करूंक वस, ताणें दिल्ले मिसांव जारी करूंक वस. तरणाटी निर्जीव कूड निमाण्या रक्ताचो थेंबो पर्यंत खाली केल्ली निर्जीव कूड तिच्या हातांत. जिवीत दिवंक जिवूस खाली केल्ली कूड तिच्या हातांत. सोमया काकुत कर. मागता 14 जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्काराने प्राणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता. कश्टा फाटल्यान सूख, सलवणे फाटल्यान जैत मेळटा म्हणल्याक जेजूचो फोंड रुजवात. हर एकाक एक अंत्य आसा. आमचे नीज जिवीत आसचे त्या फोंडा पलतडी.
ह्या संवसारी जिविताचे कश्ट, बेजाराय, पिडा, अनवरां आमकां कंगल करता तरी नव्या जिविताचो बरवोसो त्या कश्टां विरोध झूज मारूंक धैर्य आनी प्रेरणा दितात. जेजून कश्ट मरण आमचे खातीर सोंसले, ताचे इनाम जावन तो पुनर्जीवन जालो. तो ताच्या वैभवी जिविताक पाटी गेलो. अमर जिविताक आमकां वरवेच्या फुडें आमकां थंय जागो तयार करूंक तो आमचे फुडें गेला. अमर जिविताची इनाम जावन आमकां तो ताचे संगी जियोंक अवकाश करून दिता. जेजू आमच्या जिविताक आमकां तो आपोवन व्हरूंक आयलोय. पूण आमी किरकोळ मनशां ह्या संवसारी संगतीक लाबदून रावल्या. ह्या संवसारांत जियेत आसतनाच त्या आमच्या जिविताक तयाराय करूंक आमकां कृपा दी. अशें आमी एक भाग्यवंत मरण आपणावन त्या सर्गींचें सूख अनुभव करूंक त्या सर्गी राजांत पुनर्जीवन जावंक जाय जाल्ली कृपा तूं दी. सोम्या काकूत आमची कर. सुमया काकूळ आमची कर. सदैव मरिये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजांत कुसार मल्ल्या जेजूचे. ही कुसातस मोरना स्वाती आत्मोहन तुझे अग्नि जोंदिता का ह्या कुर्सा वाटेंत जेजूचो फाटलाव केलो. ताच्या हर एक घडयेच्या कश्टांत आमकां दूख तुलान कर आमचे जिणे विशीं नियाल केलो. ताच्या कश्टांक कारण जाल्लो आमचो अपराध, स्वार्थ, द्वेश, मोसोर, राग, पारीकपण ह्या विशीं पाश्चाताप पावल्या. आतां आमची मनां परिवर्तनाक आवडेता. सोम्या म्हाका तुजे समाधानाचे हातेर कर. द्वेश आसा थंय माया मोग ओंपूंक, दुखोवन आसा थंय बोगसाणें लाबोवंक, दुबाव आसा थंय भावार्थ उपजोवंक, निराशा आसा थंय बरवसो दिवंक, काळोख आसा थंय उजवाड पांकोवंक, बेजाराय आसा थंय संतोश सांबाळूंक, एक ल्हानशें प्रयत्न करूंक म्हाका त्राण दी आनी हें सक्कड म्हजे जिणेतावन आराम जावं दी. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या चलत्या जिवितांत कुर्साची वाट सुरू करया. आज हांगा जोडिल्लो हो अनुभव हेरांक दिवंक मुखार सरया. तेन्ना खंडीत जावन जेजूक संतोश जातलो आनी आमची ही संवसारी जिणी सार्थक जावन पावतली. आनी अशें ह्या संवसारांतच आमचे आमा जिविताचे पयण आरंभ जावन सर्ग राजांत शेवटाक पावतले. तशें करूंक तस्तो जेजू आमा सर्वांक प्रेरण दिवन दी. आमेन. बाब साहेबाच्या इराद्या खातीर एक आमच्या बापा एक नामान बरें सांगाता मनोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो राज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या आमकां शिकाव. तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दिनाका पूण वाडटले आमकां नेवा. नामान मरिये मरिये भगवती माय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन.